भारतात आणि हेर देशांनी सध्या कोरोनाच्या केसींनी मातसो वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा, जाल्यार गोंयांत लेगीत एक्टिव्ह केसींनी मातशी वाढ जाल्ली पळोवपाक मेळटा। फाटली 2 वर्सां कोविडाची परिस्थिती जाली तशी आतां जावची न्हय हाची सरकारान जतनाय घेवची। तशेंच कोरोनाक लागून मरण आयिल्ल्यांक आधारभूत रक्कम दिवची अशें युवा काँग्रेस फुडाऱ्यांनी सरकारा कडेन मागलां। फाटली 2 वर्सां कोरोना महामारी खातीर गोंयकारांचे हाल जाले, पूण हे फावट तरी चवथ्या ल्हाराचो सामनो करपाक सरकारान आदींच पावलां उखलपाक जाय, नाजाल्यार कोविडा खातीर लोकांक मरण आयलां त्या लोकांक जाता तितले बेगीन तांची रक्कम तांकां दिवची अशें काँग्रेस युवा फुडाऱ्यांनी मंगळारा घेतिल्ल्या पत्रकार परिशदेंत मागलें। ही फोर्थ वेव जी येतली ही बरे भशेन हाताळची पडटली, कित्याक शेवटी मृत्यू जो जातलो तो गोंयकारांचो जातलो आनी तो हे खेपे जावचो न्ही ही सरकारान खबरदारी घेवची पडटली। डिमांड इतको आशिल्लो की सप्लाय शेवटी जायना जालो, ऑक्सिजनाक सिलिंडर थंय जीएमसीन पावना जाले आनी ऑक्सिजन नाशिल्ल्या कारणान लोक मेल्ले। आमी पळयलें की आरोग्य खात्यान ह्या लास्ट डिकेडांतले जर सगळ्यात व्हडले स्कॅम जाले ते कोविडा टायमार जाले। जावं ते ऑक्सिजन सप्लाय करपाचो कॉन्ट्रॅक्ट जावं व्हेंटिलेटर परचेज जावं व्हेंटिलेटर परचेज ज्या मोदी सरकारान 2 लाख रुपयांचो व्हेंटिलेटर खरेदी केल्लो तोच व्हेंटिलेटर गोंय सरकारान आरोग्य खात्यान 8.5 लाख रुपयां खरेदी केल्लो। आयव्हरमॅक्टिन स्कॅम 22 कोटी आयव्हरमॅक्टिन परचेज नाका आसतना हेंची करपाची हेंच्यान तयारी दवरली, तो इश्यू जालो, बोवाळ केलो आनी खंय तरी आयव्हरमॅक्टिन जे परचेज करपा आशिल्लें सरकार ते करपा पावलें ना। मेडिसिना बाबतींत तर व्हडले घोळ जाल्ले आसा। एमर्जन्सी परचेजच्या नांवार टेंडर जायनासतना हेजी खरेदी चल्ल्या, मेडिसिनाची खरेदी चल्ल्या। कोविडा टायमार ती कितके ते कोठ्यांच्या घरान पावली ती तर विचारनाका। सो अशी परिस्थिती त्या टायमार जाल्ली, कितकेशे लोक मेले आनी थर्ड वेव आयली, थर्ड वेवानूय मेले, आतां चवथी वेव येवपाच्या वाटेर आसा आनी हे खुद्द गोंयचो गोवा मेडिकल कॉलेजीचो डीन शिवानंद बांदेकरान हे स्टेटमेंट करून सांगलां। तर ही परिस्थिती परत येवची न्ही म्हणून सरकारान ह्या वेळार सज्ज रावपाची गरज आसा, कित्याक आमी प्रत्यक्षान काँग्रेस पक्षान ह्या कोविड महामारीन खूब लागच्यान काम केल्लें आसा आनी लोकांचे कशे मृत्यू जाल्या हे आमी खूब लागच्यान पळयलें। सो आमकां खंय तरी कन्सर्न आसा ह्यो सगळ्यो गोश्टी ज्यो लास्ट 2-3 वेवांनी पळयल्या की ह्या खेपे त्यो रिपीट जावपा जायना, तर हेका लागून सरकारान खबरदारी घेवची पडटली आनी आमचो डिमांड आसा की ह्या ज्यो हे 2 लाख रुपया जे सरकार ह्या लोकांक जे कोविड डेथ जाल्या त्यांच्या फॅमिलीक 2 लाख रुपया सरकार स्टेट गव्हर्नमेंट मदत म्हणून दिवपा आशिल्लो, ज्यांचे कडल्यान सगळ्यो फॉर्मेलिटीज करून घेतल्या, पूण 1 वर्स जावन पसून ज्या लोकांपर्यंत आज ते पयशे पावले ना हे ताबडतोब सरकारान ह्या पयशे रिलीज करपाची गरज आसा। दुसरें, सेंट्रल गव्हर्नमेंटान जे 4 लाख अनाउन्स केले अंडर डिझास्टर मॅनेजमेंट एक्ट, जे प्रोविजन आसा की लोकांक जे डिझास्टरान किंवा ह्या आतां आमचे कोविड जाला या कोविडान जे लोक मेल्या तांकां ह्या 4 लाख रुपयांची मदत पावोवपाची गरज आसा। त्याच प्रमाणे जे ट्रेडिशनल बिझनेसमॅन ज्यांचे कडल्यान 5,000 रुपयाचे फॉर्म्स भरून घेतल्या कोविडाक, ज्यांचे बारीक धंदे काबार जाल्ले अशा लोकांक रिलीफ दिवपाक गव्हर्नमेंटान जे 5,000 रुपयाचे फॉर्म्स भरून घेतलेले ही मदत ताबडतोब त्या लोकांपर्यंत पावपाची गरज आसा। हे फंड जे आसा हे रिलीज करपाची गरज आसा। गोवा 365 खातीर पणजेच्यान अमर चवारिया।